स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवच्यो म्हण मागणी करपी मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळें. मुखेलमंत्र्यान मार्च मेरेन वाट पळोवची म्हण सांगला. त्या खातीर आमी आमचें आंदोलन चालूच दवरतले म्हण शिवाजी शेट हांणी सांगला. जाल्यार मुखेलमंत्री म्हणटा स्वतंत्र सैनिकाच्या घरांत निदान एकट्याक तरी नोकरी मेळची ह्या मताचो आपूण आसा. मार्च मेरेन कांय जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो. आरडीएक्स गोवा खातीर पर्वरेच्यान संजय मुनोली आनी विशाल साळगांवकर. आज सीएमा कडेन आमचो अपॉइंटमेंट 12:30 वरांचेर आसलेलें. आतांच आमचे सद्या जवळ जवळ 2:45 आमी सीएमा कडेन मेळ्ळे. तांच्या कडेन चर्चा सुरू जाली. आमी जें निवेदन दिल्लें मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांकां, त्या प्रमाणे तांकां आमी विचारलें की ह्या आमचें निवेदन दिल्लां तेजेर कितें विचार जाला आनी कितें निर्णय जाला. तर तांच्यांनी सांगलें की आपण सद्या फायली मागयल्या बाकीच्या हेर डिपार्टमेंटा कडेन आनी ताज्या नंतर ते बसतले आनी ताज्या नंतर मार्च पर्यंत कितें ते आमी ते निर्णय घेतले म्हणटात ते. पण हातून आमकां ठोस कांय ताणें सांगलेलें ना. आमी जे 3 जे प्रश्न मांडलेले आसा निवेदनान, एक म्हटल्यार स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाचें. दुसरी गजाल म्हटल्यार वर्सां कितें जाली, पिराय जाल्या, तेंची 55 जाल्या, 59 जाल्या, 52 जाली, तांचेर आजून कांयच सांगलेलें ना. कारण निवेदन तांच्यांनी ते गेल्या ना गेल्या हांव सांगूं शकना. आमी ते निवेदनाचेच पयलीं म्हटलेलें की रिप्रेझेंटेशन दिलां, ताजेर कसो कितें तुमचो सखोल अभ्यास केला, डिपार्टमेंटल वायज कशें कितें केलां. तिसरी गजाल आसलेली जी 26 जाणां आमच्या लिस्टा प्रमाणे 26 जाणां जी रजिस्ट्रेशन जावना तांचें कितें. तर तेणें ताजेर तेच उत्तर आसा मुखेलमंत्री आमचे तांचे की आपूण मार्च पर्यंत कितें तें सांगता तुमकां, आपयता आनी कळयता. सो हाजेर ठोस अशें कांयच आमकां आजून उत्तर मेळ्ळें ना ह्या बाबतींत. सो आमचें जें आंदोलन जें आसा तें आयज पर्यंत जें चालू केल्लें तें चालू उरतलें. आनी आमी जें डिक्लेअर केलां आमरण उपोशणाचें, ते प्रमाणे आमरण उपोशणाचो प्रोग्राम तसोच 22 तारखेच्यान सुरू जातलो. आमकां आयज चर्चेक येल्ले मुखेलमंत्र्या कडेन तेन्ना आमकां एक दिसतालें, एक आशा आसलेली की खंय तरी हाजेर विचार जाल्लो वयतलो आसतलो. ताजेर तांकां त्या डिपार्टमेंटाचे जे कन्सर्न सेक्रेटरीज आसा, अंडर सेक्रेटरीज आसूं, होम डिपार्टमेंटाचे आसूं, जावं बाकीचे हे डिपार्टमेंट आसा, तांकां आपोवन तांचेर चर्चा जावन खंय तरी एक निश्कर्श निघतलो, जावं ताजेर तोडगो निघतलो. पण ताजेर आजून कांय जाल्लो ना. फ्रिडम फायटराचे मेळ्ळा म्हाका. फ्रिडम फायटरांक हांवें सांगलां निदान 31 मार्च पर्यंत तुमी आंदोलन आनी हें करच्या पेक्षा परत एकदा डिपार्टमेंटा कडल्यान सगळे डिटेल्स डेटा मागयला. तो डेटा घेतल्या उपरांत पयलीं कितें केलें, एकट्याच्या घरांत 3 नोकऱ्यो मेळ्ळ्या, एकट्याच्या एकूय मेळोंक ना. तो म्हाजो दोश न्हू ना रे, तो पयलींचें सगळें जाल्लें आहा. त्या खातीर तेजेर कितें तरी हांव सोल्युशन काडटा. मिनिमम एकट्याच्या घरांत 1 नोकरी मेळची ह्या मताचो हांव आसा. ताजो फ्रिडम फायटरांक निदान 1 तरी मेळोंक जाय पयलीं, दुसरी मेळटा ही मागीर मेळची. तांच्या कडेन सांगलां हांवें, त्या प्रमाणे प्रायोरिटी दिवन करता. 31 मार्चा पयलीं काही जाणांक नोकऱ्यो मेळची.